वादग्रस्त झाड संवर्धन कायद्याच्या दुरुस्तीक राज्यपाल मृदुला सिन्हान मान्यताय दिली। या दुरुस्तीन झाड संवर्धन कायद्यांतल्यान माडाक भायर काढला। ही दुरुस्ती फाटी घेवपाची गरज ना अशें सरकाराक दिसता। विरोधक म्हणटात ह्या दुरुस्तीक लागून फक्त माडूच न्हय तर कितलीशींच झाडां सर्रास मारूंक मेळटात। माडाक झाड संवर्धन कायद्यांतल्यान भायर काडपाच्या कायद्याचे दुरुस्तीक राजकीय मळार खर विरोध जाल्लो। ह्या दुरुस्तेन झाड संवर्धन कायद्यांतल्यान माडाक भायर काडला। पोन्ने जाल्ले, फावो तितले उत्पन्न दिनाशिल्ले वा मोडपाक आयिल्ले माड मारपाची प्रक्रिया सोपी करपाक ह्या कायद्यान दुरुस्ती केल्ली। भाजप सरकार माडाक झाड न्हय तर तण म्हणटा म्हण आंदोलन पेटिल्ले। राज्यपाल मृदुला सिन्हान ह्या कायद्याच्या दुरुस्तीक विधेयकाक मान्यताय दिल्या। ही दुरुस्ती फाटी घेवपाची गरज ना अशें राना मंत्री राजेंद्र आर्लेकार म्हणटा। अशें कांय गव्हर्नमेंट विचार करना, कित्याक आमकां खबर आसा आमी केल्ले दुरुस्ती जी आसा ती लोकांच्या हिता खातीर आसा आनी म्हणून लोकांच्या हिता खातीर केल्ली दुरुस्ती फाटी घेवपाची गरज ना। बरें लोक ताच्या खातीर विरोध करता अशें खंयच ना। कांय विरोध करणारे जे कांय लोक आसात जांचो माडा कडेन कांय संबंध ना अशेच लोक उठतात आनी माडा बद्दल उलयतात आनी म्हणून ते आपणे करतात। तांच्या खातीर आमी ते लोकांच्या हिताची हाडिल्ली दुरुस्ती कित्याक फाटी घेवपाक जाय। सोमार सावन सुरू जावपी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक आवाज काडटले। दुरुस्ती झाडाच्या खोडाचो यास वाडयल्ल्यान माडा बरोबर हेरूय झाडां झाड संरक्षण कायद्यांतल्यान भायर पावल्यान म्हूण विजय सांगता। I think she is an ambassador for Swachh Bharat. She has assented to, in effect, making 50% of the tropical green cover of Goa Swachh. We have moved a comprehensive protection of coconut tree bill as a private member bill, which will come up this time hopefully. ऑफ आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर आणि आयच्या दिसा गव्हर्नरान जो एसेंट दिला फॉर द बिल, आय थिंक इट इज अ ब्लॅक डे फॉर एवरी गोवन टुडे। आज तांणी जे केला, आज बीच दे हॅव चेंज ऑन द, आमी कोकोनट ट्री आणि पाम आणि ग्रासाचेर उलयताले, दे हॅव गॉन अ स्टेप अहेड वेर दे हॅव चेंज द डायमीटर ऑफ द ट्री। म्हणजे 5 सेंटीमीटर म्हणजे 10 सेंटीमीटर समज डायमीटर केलो म्हणजे जवळ जवळ गर्थ ताचो जालो 30 सेंटीमीटर, 3 पटीन। When the girth goes up, that means it is not only a coconut tree, it is every tree, with including a jungly tree, a forest species tree, which is in that. Kapni samaj jali, only God can save Goa. So we are taking up this issue in the assembly again, and we would ask for the repealing the amendment. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार। गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या 105व्या जयंती निमतान मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी हेर आमदार मंत्र्यांनी तांच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपलीं। तशेंच मिरामार आशिल्ल्या भाऊसाहेबांच्या समाधीकूय आर्गां ओंपलीं। धुळेरांतल्या स्टेडियमाक सरकारान भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव दिलां। आताच्या सरकारने कुळ कायदा काढून कोर्टामध्ये दिला आणि त्या जे गरीब बांधव आहेत ते आता सध्या चिरडले जात आहेत। हे आमची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची एक भावना त्या बांदोडकरांना स्मरण म्हणून की येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचं सरकार यावं आणि कोर्टामध्ये ज्या केसी दिल्या त्या परत मामलेदार ऑफिसात द्यावा, त्याच्यासाठी युती केव्हाही करू नये हे सगळे आमचे भगोबांध करतो। घेऊया एक विराम।